आज 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा हो भारत देश स्वतंत्र जालो. स्वतंत्र दिनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक आनी देशवासियांक म्हजे तर्फे आनी गोंय सरकारच्या वतीन खूब खूब शुभेच्छा. जरी गोंय 14 वर्सां फाटल्यान स्वतंत्र जालें, आमकां थोडोसो कळाव लागलो आसतलो, बट आमी इतर प्रदेशाच्या बरोबर गोंय त्याच तरेत आपली प्रगती जी आसा ही सादीत आसा. हांव सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आसतना आमी कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकेंतल्यान आज वता आनी हे सगळें करता आसतना आमी विश्वास दवरला आमचे भोवमानीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचेर आनी तांकांच लागून पुराय देशभर कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरपाक आमकां शक्य जालें. तुमी सगळ्यांनी आतां पर्यंत अनुभवला, जरी आमी काही प्रमाणात डेथ ह्यो गोंयांत जाल्यो, कोमॉर्बीड आसलेले काही पेशंट्स हांकां मरण आयलां आसतलें, पण आमी कोविडाच्या बाबतींत खूब मोठ्या प्रमाणात इतर राज्याच्या तुलनेत खूब मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल केला. आयच्या स्वतंत्र दिनाच्या दिसा म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या कोविड-19तल्या फेजींतल्यान वयता आसतना सुद्दां देशाचे पंतप्रधान भोवमानीस नरेंद्र मोदी हांच्यांनी सगळ्या देशवासियांक उलो मारला की आमकां आत्मनिर्भर भारताच्या वाटेंत वचपाक जाय. विचार करपाची वेळ आयिल्ली आसा. 70 वर्सां उपरांत हें स्वतंत्र आमकां ज्यांच्यांनी मेळोवन दिलें, म्हणजे महात्मा गांधीजीच्या पासून वीर सावरकरा पर्यंत अशे कितलेशेच थोर स्वतंत्र सेनानी जावन गेले, ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आनी ताका लागूनच आमकां हें स्वतंत्र मेळ्ळें. हें टिकोवन दवरलें आनी हाज्याय फुडें आमी देशा खातीर कितें करतले. आयच्या युवकांनी म्हाका दिसता ही वेळ आयिल्ली आसा, आमी विचार करपाक जाय आमचें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशा खातीर कितें आसतलें. आनी ताकाच लागून जेन्ना आमी आत्मनिर्भर भारताचो विचार करता आनी ताकाच धरून आमी स्वयंपूर्ण गोंय करचें हाज्या दृश्टीन पावलां उचलता. गोंय सरकारान आपल्या परीन स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर विविध तरेत प्रयत्न सुरू दवरल्या. वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आसतली किंवा वेगवेगळी खातीं आसतली, वेगवेगळ्या परीन म्हणजे पंचायत पासून म्युनिसिपालिटी पर्यंत हें गोंय आत्मनिर्भर करताचे वाटेन, मागीर जावं तें एग्रीकल्चर सेक्टर, जावं मायनींग सेक्टर, टुरिजम सेक्टर आनी इंडस्ट्रियल सेक्टर, ह्या सगळ्या सेक्टरांतल्यान उभारणी दिता आसतना गोंयाक परत एकदां नवी साज दिवपा खातीर आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे हात बळकट करपा खातीर आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आधार गोंय सरकाराक जाय पडटलो, तो तुमी दिवचो हाजी अपेक्षा आयच्या दिसा दवरता. आनी परत एकदां हांव ज्यांच्यांनी हो देश स्वतंत्र करपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली आनी ह्या देशाचे एकता अखंडता ही टिकोवन दवरपा खातीर आमी आयज पळयता की आयज पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान हांच्या नेतृत्वा सकयल परत एकदां सिद्ध जाल्लें आसा हो भारत देश, अखंड भारत देश, जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत 317वें कलम रद्द करून हें सिद्ध केल्लें आसा की हो भारत देश अखंड उरतलो. जेन्ना राम मंदिराचो पायाभरणी सुवाळो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते जालो, हें राम मंदिर ह्या देशाच्या एकतेचें प्रतीक आसतलें. हांगासर सर्व धर्म समभाव टिकोवपा खातीर 3 तलाका सारकिलो कायदो जो पास जालो, त्या कायद्यांतल्यान ह्या देशाचें सार्वभौमत्व आनी सर्व धर्म समभावता ही एकतेन फुडें वयतले. त्या धर्तीचेर म्हाका दिसता ह्या फुडल्या येता त्या वर्सांनी देशाची प्रगती सादपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक साथ दिवपा खातीर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्याच धर्तीचेर सगळ्या गोंयानूय बी अशाच पद्दतीचो सर्वधर्म समभावता राखता आसतना देशप्रेम प्रत्येक नागरिकाच्या मध्ये, प्रत्येक युवकाच्या मध्ये देशप्रेम टिकून उरचो आनी अजुनूय बी तेंच्या मनात देशप्रेमाची भावना सदोदीत वाडची. हाकाच लागून आमी हो 15 ऑगस्ट अशाच पद्दतीन मनोवया आनी त्या थोर स्वतंत्र सेनानी याद करुया. जय हिंद, जय भारत.